युवा पिढी. पण ही युवा पिढी जशी जावच्या पयलीं जर हे त्यांचे विकनेसेस आसा आमी जर रिसॉर्ट करूं ना जाल्यार फुडें ऑफ ट्रॅक जाता. वन्स दे गेट ऑन ट्रॅक एवरीथिंग बिकम ऑल रायट. आजच्या जगात एवरीथिंग इज पॉसिबल प्रोडक्ट रायट टायम तुम्ही कॅच करात, रायट टायम ट्रीट करात, रिहॅबिलिटेट दॅट, एकदम मस्तातलो मस्त भुरग्याक जाग्यार हाडूं येता आनी बऱ्यांतल्या बऱ्या भुरग्याक. इट्स ऑल डिपेंड ऑन हाव यू मोल्ड दॅम. आज एकूच व्हडलो प्रॉब्लेम कितें जाला, आजचे पॅरंट्स भुरग्यांक सगळे इन्वेस्ट करता इन फॉर्म ऑफ मनी. टायम इन्वेस्टमेंट करपाक खंयच्याच पॅरंट्सा कडेन ना, इन्क्लुडिंग तुमच्या कडेन आमच्या कडेन. तुम्ही जॉब करता, आमी जॉब करता. सो दॅट टायम इन्वेस्टमेंट इज रियली इम्पॉर्टंट. It was really nice to interact with you and तुमचे कडसून खूबश्यो गजाली आमकां आयकपाक मेळ्ळ्यो. तुमी डे इन एंड डे आउट जशें हांवें म्हणलें की भुरग्यां बरोबर आसतात आनी यू आर द बेस्ट वर्क फोर्स आय वूड से टू आयडेंटिफाय चिल्ड्रन विथ डेव्हलपमेंटल डिलेज. कारण आज हें कंडिशनां खूब वाडिल्लीं आसा. कित्याक लागून हें वाडलां ताजें अजून ठोस रिजन अजून जगाक कळूंक ना, पुणून ही कंडिशनां वाडत आसा. सो ह्यो ज्यो मायनर सायन्स ज्यो हांवें सांगल्यो ज्यो सामक्यो तुमी इजिली रिकॉग्नायज करूं येता एज अ टीचर इजिली. सो तुमचेर हांकां सोदून काडपाची चड जबाबदारी आसा. सो एकदां तुमकां ही सायन्स मेळ्ळी व्हेरी व्हेरी सिंपल थिंग्स. भुरगो आय कॉन्टेक्ट दिना, ओके, तुमी ताचे कडेन उलयतात पूण तुमकां पळयच ना, तो आनी खंय पळयता. ही सामकी व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट सायन ऑफ सम डेव्हलपमेंटल डिले. किंवा भुरगो बोटांचेर चलता ऑर भुरगो कांय ऑड अनयुज्युअल स्पीच वापरता. सो ह्यो तुमच्या दिसण्याक इजिली येता. ओके, सो तुमचो रोल हे हातूंत म्हाका दिसता की डायग्नोस न करप पुणून रिफर करप. कित्याक जर तुमी आवय बापायन डायरेक्टली सांगलें तुजो भुरग्याक ऑटिझम आसा अशें दिसता म्हाका, डिसेबिलिटी आसा अशें दिसता म्हाका, ती एक्सेप्ट करची ना. ओके, पूण तांकां जर सांगलें वेवस्थीतपणान की भुरग्या म्हाज्या वयाचे भुरगे ह्यो ह्यो गजाली अशे पद्दतीन करतात ना, पूण हो भुरगो कळना. सो तुमकां जस्ट एक अपॉयंटमेंट घेयात GMC ऑर अझिलो आनी जस्ट पळयात दोतोर कितें म्हणटा तें. इतलें तांच्या कानार घाल्यार पुरो. डू नॉट गिव एनी डायग्नोसीस एट युअर एंड. म्हणजे तुमी जावन तांकां कांयच डायग्नोसीस ऑर डिसेबिलिटी हो शब्द वापरूं नाका. आतां कशा आवय बापूय न्हय पळयतात न्हय भुरग्यांक आपल्या, ती सामकी लागसून असो जर पुस्तक धरल्यार तुका वाचूंक येना, कित्याक तो दिसना सारकें. पूण टिचरी कशें आहा, टिचरी पळयतना पयसून पळयतात आनी तांचे कडेन 4-5 वरां 6 वरां सुमार भुरगीं आसात आनी एवरी डे ती आसतात. आवय कडेन आनी भुरग्या कडेन ते मदीं मदीं येता वता, पूण टिचरी कडेन कॉन्सन्ट्रेटेड एफर्ट आसता. सो टिचरीक जर आमी समजलें की बाबा हें केन्ना KG भुरग्यांक KGचे भुरगें वता तेन्ना तर डायग्नोसीस जाल्यो की बाबा हाताक हें बाबा प्रॉब्लेम आसा. म्हणजे कितें, थोडे कडेन बरें उलोवंक शकता, थोडीं जाणां आसा ते बरे धांवपाक शकता, थोडे आसा ते बरे फक्त बरोवपाक शकता, तांचें हँडरायटींग बरें आसता, थोडे आर्टिस्ट बरे आसता. पूण ते खंयची ताजी आर्ट ताजे कडेन जावंक शकता हें आयडेंटिफाय करपाक टिचर सगळ्यांत बेस्ट. सो आमी आयज दिवचलच्यो ज्यो सगळ्यो गव्हर्मेंटाच्यो KGच्यो टिचरी आसात आनी थोडे 5 लिडर तांचे आसात. म्हणजे प्रत्येक म्हाका दिसता तांचो एक लिडर आसा, ते सगळीं जाणां आयज येतात. आनी डॉक्टर आमचे लिना आसा, मॅडम लिना कलंगूटकर, ती ADEI आसा.